नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. केरळाचे वायनाडात जाल्ले अरिश्टाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हवाई पळोवणी केली. प्रधानमंत्री सकाळी केरळाच्या कन्नूरात पावले. केरळाचे मुखेलमंत्री पिनराय विजयन हांणी तांकां येवकार दिलो. पळोवणी करतना तांच्या बरोबर केरळाचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हेवूय आशिल्ले. अरिश्टग्रस्तांच्या आलाशिऱ्याची वेवस्था, मजत कार्य तशेंच पुनर्वसणुके विशीं वावराचो नियाळ प्रधानमंत्री ह्या भेटेत घेतात. प्रधानमंत्र्यांनी मजत कार्यात वावुरपी केंद्रीय रक्षा दळां मेळून मजत कार्या विशीं म्हायती घेतली. प्रधानमंत्र्यांनी आलाशिरो शिबिरांनी आशिल्ल्या अरिश्टग्रस्तांची भेट घेवन वासपूस केली. 30 जुलयाक वायनाडात जाल्ले ढगफुटीत पालसाण कोसळून 266 लोकांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती आसा. कितलेशेच लोक बेपत्ता आसात. SDRF, NDRF, उजो पालोवपी दळ आनी सेना दळांनी सोद आनी मजत कार्यात सक्रीय जावन मोठ्या प्रमाणात अरिश्टकालीन सुविधा उब्यो केल्यात आनी शेकड्यांनी लोकांक वाचयल्यात. भारत आनी तिमोर लेस्ते मजगती 3 कबलाती जाल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्तेचे विदेश भेटेर आसात. तांची तिमोरचे राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा आनी बसका जाली. उपरांत दोनूय राष्ट्रपतींनी जोड निवेदन केले. विकसीत आनी विकासशील देश, संवसारीक समृद्धी आनी शांतिकाये खातीर लोकजीण सोंपें करपा खातीर कशे तरेन वावरूंक शकतात हे विशीं दोनूय देशांच्या फुडाऱ्यांची चर्चा जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां तिमोर लेस्तेचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भेटयला. येवकारा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तिमोर लेस्तेचे सरकाराचे उपकार मानले. ही भेट आनी चर्चे वरवीं दोनूय देशां मजगती द्विपक्षीय संबंद आनी घटमूट जातले अशी आस्त तांणी उक्तायली. भारतीय राष्ट्रपतींची ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पावण्यावेली पयली तिमोर लेस्ते भेट. दोनूय देशां मजगती द्विपक्षीय संबंद घटमूट आसात आनी कूटनीतीक संबंद घटमूट करपाच्या दिशेन चर्चा जाल्या. Based on our shared commitment to the values of democracy and pluralism, I am confident that this will further strengthen bilateral relations between the two countries. I am deeply honored by the Grand Collar of Order of Timor-Leste bestowed upon me. This is a reflection of the deep bond of friendship between India and Timor-Leste. बँकांचे मुखेल काम हे जाळवणदारांक ठेवीं खातीर प्रोत्साहन करप, चडांत चड ठेवी एकठांय करप आनी रीण दिवप. ह्या गजालींचेर बँकांनी चड भर दिवचो असो उलो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मारला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाची बसका आयज जाली. चालू अर्थीक वर्साचे अर्थसंकल्पीय तरतुदी विशीं ह्या बसकेत चर्चा जाली. हे 109वे बसकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्योय हाजीर आशिल्ल्यो. बसके उपरांत अर्थमंत्री खबराकारांकडेन उलयताल्यो. My emphasis also would be the same with the banks, and I in fact will be meeting with the banks for various reasons to take up government's priority sector lending area, emphasis on some of the government schemes, and also in that process talking to them about how it is important for them to go back to collecting deposit, the old fashioned get back to collect deposit from everybody, which means banks, RBI has given them some liberty in managing the interest rates. Using that liberty, they should make deposit attractive in the banks, because आपको बजट के स्पीच द्वारा, रिप्लाई द्वारा, फिर चर्चा के द्वारा ये तो बार बार बोला गया कि आज का स्मॉल सेविंग्स में जो है परिवार, उसको भी लग रहा है कि नया बहुत सारे रास्ता मिल गए. बँकांनी लोकांच्यो दावो करूंक नाशिल्ल्यो ठेवी आसात. ठेवीदारांच्या वारसदारां मेरेन ह्यो ठेवी पावच्यो हे खातीर RBI बँकां वरवीं खासा मोहीम हातांत घेतले अशी माहिती RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी हे वेळार दिली. We have set up this Udgam portal which houses all the list of all unclaimed deposits across the banking system. So anybody wanting to know whether he has an unclaimed deposit,
will be able to access their data in respect of Udgam portal. Earlier, the customers had to run from bank to bank. Let us say a person, there's an unfortunate death of a member in the family. If the other member, the children, want to know where their parents had bank accounts, today they can. It's much easier. Earlier, they had to run from bank to bank to find out where all unclaimed deposits were there. But now they can access that information through the portal. So it continues to be a priority. This year also we are planning to have a special drive for proactively banks identifying the the current location of the unclaimed depositors and return the money. रोपा लावन वनीकरणावरवी पर्यावरण आणि धर्तरी सांबाळपाची गरज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणात चालीक लागिल्ले पर्यावरण सांबाळाचे उपक्रम समाजान सक्रिय जावन फुडें व्हरचे असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. मुखेलमंत्री साखळे एक पेड़ मां के नाम हे संकल्पनेचेर घडोवन हाडिल्ले वनन महोत्सवाचे कार्यावळीत उलयताले. साखळे हावजिंग बोर्डाचे वसणुकेत ही कार्यावळ जाली. कार्यावळीत जिल्लो परिषदेचे वांगडी गोपाळ सुर्लकर तशेंच भाजपाच्या सहकार फांट्याचे अध्यक्ष अनिल खाणेकार आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. पेड़ माँ के नाम, आपली आई आसत जाल्यार आई बरोबर झाड लावप आणि आपली आई नसत जाल्यार आईच्या नावान झाड लावप आणि जेणे करून आपण आपल्या आईची काळजी घेता त्याच पद्धतीत त्या झाडाची काळजी घेवप ही संकल्पना ग्लोबल लेवलाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राबयली आणि आज फक्त देशात न्ही तर पुराय ग्लोबल जगाचेर आमी म्हणटा जो क्लायमेट चेंज हो प्रकार जो आसा हाज्या खातीर झाडां लावप ही खूब गरजेचें आसा. वायनाड जाल्लो प्रकार हो आमचो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आय ओपनर आसा, जेका आमी म्हणटात की खरोखरच वायनाडच्या हातूंतल्यान आमी जागे जावपाक जाय, आमी शाणे जावपाक जाय आणि त्या खातीरच ह्या एनवायरमेंटाचो नश्ट जावपाक जायना आणि त्या खातीर अशा पद्धतीचे वृक्षरोपण ही काळाची गरज आसा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रधानमंत्री आवास शारी येवजण 2.0 येवजणेक मान्यताय दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे यजमानके सकयल राती ही बसका जाली. चालू वर्स 2024 ते 2029 मेरेन ही येवजण चलणुकेत आसतली. बसके उपरांत केंद्रीय म्हायती आनी वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी खबराकारांक राती हे विशीं म्हायती दिली. हे येवजणे सकयल गांवगिऱ्या वाठारांनी गरीब आनी मध्यमवर्गीयां खातीर 3 कोटी घरां जाल्यार शारी वाठारांत 1 कोटी घरां बांदतले. हे खातीर 3,06,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद सरकारान केल्या. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से गरीब, वंचित और मिडिल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है. इसीलिए पहले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है. इसी कड़ी में 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली घोषणा की थी, आज उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई, डिटेल्ड कैबिनेट में डिस्कशन हुआ इस पे और 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ 3,60,000 करोड़ रुपीस का टोटल बजेटरी प्रोविजन रहेगा. दूधसागर सोनावळे मजगती रेल्वे रुळावेल्यान घसरिल्ले मालगाडयेचे डबे काढून मार्ग मेकळो करपाचो वावर अजून झुजा पावण्यात सरला. रेल्वे येरादारी अजूनय सुरू जाल्ली ना. 48 वरांत मार्ग रेल्वे येरादारीक उक्तो जावंक शकतलो असो अदमास दक्षिण अस्तंत रेल्वेच्या हुबळीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा उक्तायल्लो. हे कामाक आनीकूय कळाव जाव येता. दाट उटंगरात जाल्ल्या ह्या अपघातात रेल्वेचे 16 डबे रुळावेल्यान घसरले. कोणाच्याच जिवाक बरे वायट जाल्ल्याची खबर ना. ही मालगाडी गोंयच्यान कर्नाटकात कोळसो घेवन वताली. कुडचड्या सावन सुटल्या उपरांत घाटात तिका अपघात जालो. ह्या मार्गावेल्यो वास्को निजामुद्दीन गाडयो मडगांव पुणे कल्याण मार्गावेल्यान सोडल्यात. बाकीच्यो गाडयो हुबळी सावन दुसऱ्या मार्गांनी सोडल्यात. रेल्वेच्या डब्यांनी कोळसो भरिल्लो आशिल्ल्यान मार्ग मेकळो करपाचो वावर लांबणेर पडला.
पॅरिस ऑलिम्पिकात कांस्य पदक जैतिवंत भारताचो हॉकी पंगड आयज सकाळी भारतात पावलो। दिल्ली विमानतळाचेर तांकां मोठ्या दबाज्यान लोकांनी येवकार दिलो। लोकांकडच्यान हॉकीक मेळपी तेंक्या खातीर तांणी उमेद उक्तायली। भारत सरकार, हॉकी संघटना आनी साईचे मजती खातीर तांणी उपकार मानले। टोकियो ऑलिम्पिका उपरांत फाटोफाट पॅरिस ऑलिम्पिकात भारतान कांस्य पदक जोडला। आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी ओडिशा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया। आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें, और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो। तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।